प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 22वो विस्फोर वोड 1 ते 14 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सेस 1 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू नव्यान तांचे लागीं ओपारींनी उलोवंक लागलो. स्वर्गीचें राज ओशें आपल्या पुता खातीर लग्ना जेवण दिल्ल्या एका राजा पोरी. स्वर्गीचें राज लग्नाक आमंत्रण धाडलेल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण येवंक तांकां नाका जालें. म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबोयिल्लीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां. जेवणाक येयात. अशें सांगून आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटांत आनी दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां मोस्तीन वागयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या खुण्याचो ताणें भस्म केलो आनी तांचे नगर लासून उडयले. उपरांत लग्ना जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावना जालें. हे खातीर तुमी मुखेल रस्त्या नाक्यार वसात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. अशें ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें. आनी मुखेल रस्त्याचेर वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटाक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्ना वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पडोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काडोकांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकोरावन आसतलीं, कित्याक आपयलीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आयज एक वोपार घालता आनी ह्या वोपारीन आमी कितें शिकून मेळटा? लग्ना परबेची वोपार. एका राजान आपल्या पुताच्या लग्नाक लोकांक आपयलीं, पूण सगल्या लोकांन तें आमंत्रण नाकारलें. कोण कामाक गेलो, कोण बैलांक घेवन गेलो, कोण दुसरे उचकांनी काम करून गेलो आनी हें जें आमंत्रण दिलें त्या काजराक ती वसोंक ना. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? तो जो राजा आसा तो म्हणटा आपल्या सिपायांक, वसात रस्त्यांचेर आनी सगल्या लोकांक आपयात, कित्याक जो लोक आपयल्लो तो हें म्हजें आमंत्रण नाकारलो आनी आतां हांव हें उक्तें करता सगल्यांक आनी तांकां आपयात. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शुवर्तमान आयकता, ही खबर कोणाची? जेजू कोणाक सांगतालो ही खबर? तो इस्रायली पोरजेक सांगतालो, कित्याक इस्रायली पोरजेक जेजू येयल्लो. ताणें तांकां देवाचें उतर शिकयलें, तांकां सोजमणी दिली देवाची उतराची. पूण इस्रायली पोरजेन कितें केलें? जेजूक नाकारलो, ताका जिबेशी मारलो, ताका ताजें जें उतरां तो शिकयतालो तीं नाकारलीं आनी जेजू पयस गेलो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शुवर्तमान आयकता, हें जें राजान घडलें तेंच घडटा आयज आमच्या जिवितांत. देवान जेन्ना इस्रायली पोरजेक सांगलें, तुमी म्हज्या पुताचें उतर आयकात, त्या लोकांनी नाकारलो. आनी आयज आमकां सगल्यांक, जी आमी म्हणटा जेंटायल्स, आमकां आयज देवाचें उतर मेवलें आनी आमी आयज देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, देखून आयज आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या. पूण भाव भयणीनो, आनी एक वस्त आसा जी आमी विसरता. आयज आमी जी क्रिस्तांवाच्या घरांनी जल्म घेता, आमचो पाय माय क्रिस्तांव म्हणून आमकां बातींस दिता, आमी आतां मागीर मिसाक वेता, आमी आमचो धर्म करता. पूण खरें म्हणल्यार आमी खरेंच जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता काय, वो फकत धर्म करता? खरें जें जेजून सांगलें आपल्या उतरा वरवीं आमी कोत्ता काय, वो आमचें जें तारण जालां आमी समजून की आमी आतां आमचें तारण जालां आनी आमी देवाच्या उतराचेर कसलीच चोत्राय दवरिना, आमी आमचेंच कोत्ता आनी आमी आमकांच फटयता.
भाव भयणीनो, जाकोबाचो पयलो ऑफिसर वोट 22 कितें म्हणटा? जाकोब बरयता म्हणटा, तुमी फकत देवाचें उतर आयकोनाकात, पूण देवाचें उतर करात. कोण जो मनीस फकत आयकता आनी करिना तो आपणाकूच फटयता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज कितलो लोक आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, ती सजमतात की आपलें तारण जालां, आयताराच्या मिसाक वेतात, केन्नाय सद्दां मिसाक वेतात, तेर्स करतात, मागणें करतात, नवेनां करतात, देवस्पण करतात. पूण खरें म्हणल्यार ती जेजूचे पाटलावदार जाल्यांक गाय, आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्यांक गाय. आनी थोडो लोक सजमता की बातीस घेतला म्हणून ताचें तारण जालें. पूण भाव भयणीनो, अशें न्हय. जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार, आमी ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नोडसुणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, आनी आतां आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थी जिवीत जिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, आमी आयकता ह्या शिवर्तमानान जी वोपार जेजून घातली की जेन्ना देवान सगल्यांक आपयलें, एक दादलो आसलो जो आपल्या आंगोस्त्रांनी नासलो, जेका काजराक येवपाच्या आगोस्त्रांनी, हें कितें गाय? कित्याक ताका आपोवन मागीर ताका भायर उडयलो? जेन्ना देवान आमकां आपयल्यान ताणें जेजू वरवीं आपली कृपा दिल्या. ही हॅज गिवन अस द ग्रेस ऑफ गॉड. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा? आमी ही जी कृपा आसा, ह्या कृपेन आमी चलना. आमी समजता आमच्या कामांनी, आमच्या बरेपणान आमी तारण मेवतलें आमकां. आमी चुकता. आनी देखून एक दीस आमी धर्म केलो जाल्यार आमी आमचेंच देवस्पण केलें, जेजूचेर बाबार धरूंक ना, आमचेंच केलें, आमचें तारण केन्नाच जावचें ना. आमी भायर पडटलीं, आमी केन्नाच आमकां स्वर्ग उक्तो जावचो ना. आनी खूब पावटी भाव भयणीनो, ही सजमणी ना म्हणून कितले पावटी इग्रोज मातेन लोक चुकेन देवस्पण करता, मागणें करता, तेच करता. खूब हांव म्हणटा तें करूंक नाका म्हणून, तें करूंक जाय. पूण देवाच्या उतराची सजमणी घेवन करूंक जाय. ना तर भटा भाशेन बिश्टें उतरां उलयलीं, खूब देवस्पण केलें, कसलोच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां देवाच्या उतराचेर रिगून रावन, देवाचें उतर सजमून, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोन हें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, भावार्थी जिवीत जिवंक. आयजतान भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें नवें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.